Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Harga Jesu, Oglab Jesu, Mahima Jesu, Soti Jesu, Vandan Jesu, Haradan Jesu, Hai Jesu. Hallelujah. 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 बाबा बहिणीनो आजच्या दिसा आम्ही प्रत्येक तरांनो 1 घंटो पाप सेवेच्या भलायके खातीर आनी पिडेस्तांच्या भलायके खातीर आमी विशेष रितीन मागया. हाचे सांगता परीक्षा बरोवच्या भुरग्यां पासत विशेष रितीन हे 3 इरादे आज विशेष रितीन आमी मागया. आमच्या मागण्याची तांकां मस्त गरज आसा. बरी खबर करता पाप साहेब मस्त क्रिटिकल आसलो. आतां इल्लोसो बरो जावन येता उठून बसला. आतां आयकता आमी अशें देवाच्या आदारान तशी बरी भलायकी मुदाम बरी भलायकी ताका मेळून आसा. आनी ह्या खातीर आमी सगळ्यांनी मागत जाय. आमच्या पवित्र सभेचो वडील आनी जायतें बरें काम ताणें केलां. देव ताका बरी भलायकी दिवन दी म्हूण आमी विशेष रितीन मागया. ताजेर सांगता सर पिडेस्तां बसत मागया. मस्त जाणां पिडेस्तांक आमची मागण्याची गरज आसा. जायते जाण आस्पत्रेंत आसात. जायते जाण घरांनी आसात. जायते जाण आपल्या दिसपडत्या जिवितांत ह्या पिडे वरवीं कसतात. आमचें मागणें तांकां बळ दिता. जेजू कंडी जावन पिडेस्ताचो वयस तांकां बरें करता. त्या देखून आमी सकयल जेजू कडेन मागया. ह्या पिडेस्तां खातीर भुरग्यांक परिक्षा सुरू जाल्यात. थोड्यांक बोर्ड एग्जाम येदोळ सुरू जाल्यात. PUC भुरग्यांक परतां सुरू जातात. आमी त्या सकयल भुरग्यां खातीर मागया. आवय बापूय मस्त कश्ट काडून भुरग्यांक शिकयतात. बरें फलितांश मेळचें, बरें मार्क्स मेळचे, बरें भविश्य तांकां मेळचें म्हणून आवय बापूय इतलें प्रयत्न करतात. ज्या प्रयत्नाक फळ मेळोवन दी. भुरग्यांक देव उजवाड दिवन दी. बरें करून शिकोवंक, शिकले मतीन उरोवंक आनी परिक्षेन बरें करून म्हणून तांकां बरोवंक तांचे खातीर आमी मागया. आमचे सर इरादे, आमचे सर गरजो आमकां आज आराधनाक आयिल्ल्या तुमकां. तशेंच आज कितलीं जाणां न्ही ह्या ऑनलायन आराधन पळयतल्यांकी सगळ्यांकी आज तांचे इरादे जेजू फावो करून दी. सकयल इराद्या बसत आमी मागया आनी शिमेच्या पांयां दळी दवरया. मुंड्या रुपार जेजू आमचे मदें येता. आमकां संगत दिवंक, आमचे कश्ट समजावंक, आमचे कश्ट आमचे खन बेजाराय समजावंक, आमचे पिडेशी आमकां संगत दिवंक, आमची मोत हाळव करूंक. येया तुमी कश्ट तेणो कसो अनुभवितलो. हांव तुमकां विशय दितलो. ह्या उतरांनी आमकां धैर्य दिला ताणें. ह्या मेसाचे आमी आयल्या. आमी सकयल दिंबेर पडया, आराधन करया ताका. ताचे म्हाका सर पडया. मुंड्या रुपार तो आमचे येता. देवाचो देव, रायाचो राय, सर्पद्वेतार देव, आत्मीक वैज, दैवीक जाणवाय आनी भाग्यवंत ती सकत ते आमचे मदें देवान येता. ह्या सुम्याक आमी आराधन करया. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಪೆ ಆರಾಧಿಪೇನಾ ಆರಾಧಿಪೆ ಆರಾಧಿಪೇನಾ
आराधिपे आराधिपे ना आराधिपे आराधिपे ना आराधिपे आराधिपे ना आराधिपे आराधिपे ना आराधिपे ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಪೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಪೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಪೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಪೆ 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 आराधिपे ना आराधिपे आराधिपे ना आराधिपे सौम्या कल संतान आराधन करता हूँ सर्गा संसार सोराई तू मनुष्याक तुझ्या हाताने रचलो देव तो मनुष्याचो मोग करतलो देव तो मनुष्यांनी कष्टांचे पळोवंक तांकां नातलो देव तो मनुष्याचे कष्ट पळोवन काळीस बेरमोतीन कळवळतलो देव तो कष्टांच्या मनशा लागीं धांवून वचून तांकां आधार दिवचो देव तूं कश्टा वेळार मनशां खातीर झोजतलो देव तूं मनशांचे कश्ट आपणाचेर घेतलो देव तूं सम्या आत्मीक वैष्णव तुझ्या संवसाराक आयलोय तुगेल्ले कडेन सौम्या इतले पिडेस्त तुझ्या फाटल्यान आयले तुजी ती सकत पळोवन तुजी ती गुण कच्ची सकत पारखून काळजांतनी मुतीन एक ल्हानसो हांव बरो जातलो हांव बरी जातली म्हणलो बरवस्तो कान घेवन सौम्या तुज्या फाटल्यान ते आयले रस्ते म्हूण पळयनासतना दर्या देग म्हूण पळयनासतना गुडे दोंगर म्हूण पळयनासतना सौम्या तुज्या फाटल्यान आयले तांच्या पिडेत हांव गूण जावच्या खातीर बरें जावच्या खातीर आनी तुवें तांकां फाटीं धरलें नाय तुजें काळीज कळवळ्ळें सौम्या ताची पिडा पळोवन बेरमोत दिसली तुका आनी त्या पिडेस्तांक तुवें आपडलें आनी बरें केलें सौम्या आमी आयला ह्या संजेच्या वेळार तुजे लागीं आयला हांव जेजू सगळ्याची पिडा शिडा कश्ट घेवन आमच्या घेवन बापाची पिडा पयली जेजू तुका समर्पित तुवें विसलोलो तुवें थेला आयलोलो ओ पाप साहेब आमचो पवित्र सभेचो उडील पेद्रोच्या जाग्यार तुवें नेमलेलो जेजू आज अस्वस्थ आसा आनी तुवें जेजू ताका आपडची गरज आसा सगळे मनशा कडेन सौम्या आमी मागोवन आसा ताचे खातीर सौम्या जेजू आपड आमच्या पाप साहेबाक आजचे सगळे सगळे अरे एका पिडेस्ताक जेजू तुका समर्पित आज तुजी सकत वळोवती ह्या खातीर जेजू तुज्या पांयां तळी आमी
बसतावने आराधन करता दिंबेर पडून सरपडतावने आराधन करता आणि तुझी काकुळत मागता परिशुद्ध हृदयादी आराधिपे साष्टांग भागीन आराधिपे परिशुद्ध हृदयादी आराधिपे आराधिपे रट्टिय रूपदि बलिपीठदि अवतार ताಳಿದ ಪರಮೋನ್ನತ गुणकरची सकत तुझे तान वाढली तुझे सावळे पडून पर्यंत सम्या पिढेस्त बरे सरे या खातीर जेजू तुझ्या बाप्पा लागीं तूं कळनासतना मागतलोय रातीचे दोंगराक वचून मागतलोय आनी बाबा तो त्या सक्तीन भरतलोय आनी पिढेस्तांक दुसऱ्या दिसा गुण करतलोय सम्यान जेजू सगळे मनशाक दिंबेर पडून पिढेस्तां खातीर मागोवन दी जेजू तुझ्या पांयान तळी पडून सर पडून मनशाक पिढेशन तसल्या खातीर कश्टतरा खातीर मागोवन दी जेजू तुझ्या कृपेन तुझ्या पांयान तळा हाड कित्याक आमच्या मागण्याची गरज आसा सम्या कितले आमी तुझे मुखार दिंबेर पडून मागता तुझे सकत आमचे ते वाळटा म्हणजे एका मनशा तेणे पिढे आसता ते 12 वर्सां रक्ता सर्वान पिड्यान कश्टांची स्त्री लोकांच्या जम्यांत भितर सरली बावडत काण घेवन आयली जर हांव वचून तेजें आंग वचून आपलीन जाल्यार पुरो बरी जातलें म्हणल्यार बरवशान ती मुखार आयली सम्या जेजू तुका तिणें आपडलें मात्र तुवें सम्या जेजू त्या कडये तुजी ती गुणकरची सकतीची ती वाडली सम्या तिची पिढा 12 वर्सांची गुंतली असली सकत जेजू तुझें तें आसा हांव आनी हर एक सम्या जेजू हर एक आमी भाव बीन सम्या तुजे मुखार दिंबेर पडून मागतना ही सकत आमची ती वाळयताय सम्या आज आमी सगळ्या मनशाक सगळे पिढे आसता कश्ट तरी आमच्या पावसे बसोवे हर एकल्यान तांकां भेटोवन दिता सम्या जेजू तांच्या सांगता जेजू आज आमच्या भुरग्यांक तुका समर्पिता जेजू आमी परिक्षा बरोवची भुरगीं हर एकले जेजू तुजे तांव ती सकत आशेतात ह्या शिकच्या भुरग्यांक जेजू आज ह्या पवित्र मागण्यांत आमी तुजे मुखार दिंबेर पडून आसतना सक्कड आवय बापयांक आनी तांच्या भुरग्यांक आमी मुखार हाडटा जेजू तांची तुजी गुण करची सकत ती शिक बुद्ध जाणवायची सकत वाडय आनी तांणी बरोवच्या परिक्षेनी तांचो फुडार उसवाडाय जेजू आमी तुज्या लागीं मागता आराधन करता तू थारोडा कूडी आराधिपे स्तोत्र बलिಯಲ್ಲಿ आराधिपे ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು
आराधिपेना आराधिपे हालेलुया 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 इकडे प्रभू क्षमाविनो आमच्या मुखारांतल्या सोम्याक जन्म दिश्ट घालया मोतींतस एक घडी कितलेशा पिडेस्तांक सम्यान गुण करची दृश्य मोतीन दड्या जायतीं दृश्य आसात सम्यान पिडा गुण केल्ली तांचे पैकी थोडी मोती काडया पेद्रूच्या घरा एक घडी बरया पेद्रूचे ससबाई तापान न्हिदल्या आनी जेजू थंयसर पावता आसतना तेची स्थिती पळोवन जेजू तिचे थंयसर येता आनी तेजो हात धरता आनी तिका उठयता खंयच्या कडेन तो हात धरलो की त्याच घडये तिचो ताप सुट्टा ती उठ्ठा आनी ताची साखरी करता लोकांच्या सणा मध्ये जेजू येता इतल्या लोकांच्या सणा मध्ये 12 वर्सां रक्तासावन पिडेन कश्टांची स्त्री तेजे जिणी बोन आसलें दूख खंत बेजाराई मोतीन काण घेवन एक ल्हानसो बरवसो काळजान दवरन हांव जर तर ताचें आंग उसर आपलें जाल्यार बरी जातलें म्हणजे ती तो एक बरवसो काण घेवन लोकांच्या जम्या मदीं भितर सरता रिगोन 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 भितर वेता सवकास वचून जेजूचें आंग उस्तरा पडटा तक्षणा तेची पिडा गुण जाता जेजूची गुण करचे सकत तेजें तें वाडटा एक कोडकार ताणें बसून आसलो जेजू ताणें येता म्हण आयकलो तो धांवन येता मुखार नियाळें ही दृश्य आमी जेजू कडेन येवन म्हणटा सोम्या तुवें कशें वेल्यान तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता सोम्या तुवें कशें वेल्यान तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता जेजूक ताका पळोवन तुजी बिरमो दिसता जेजू म्हणटा हांव कशी व्हरता नितळ जा आनी तक्षण तो नितळ जाता शतपती एकलो जेजू लागीं येता सोम्या म्हजो साकर घरांत कठीण वळता तूं येवन ताका बरो कर आनी जेजू म्हणटा जायत हांव तुज्या घरा येता म्हणटा शतपती तवळ म्हणटा हांव तूं म्हज्या घरा येवंक पावनी तूं एक शब्द मात्र उच्चारल्यार पुरो हांव बरो जातलो
म्हजो साकर बरो जातलो. जेसूस वस तुवें सत मानलेले प्रमाणे तुका जावं म्हणटा आनी तो वेता. घरा पावतना साकर बरो जाता. थोडे जण एका आरे घराक उखल नाडटात जेजू कडेन. जेजू एका घरांत शिकवण दिवन आसा आनी थंयसर जेजू शिकवण दिवन आसल्या वेळार 5 जण एका मनशाक उखल नाडटात. भितर व्हरूंक जागो ना ते सीदा पाक्यार सोडून पाक्याचे नळे काडून थंयसर सकला जेजूच्या पांयांत ताणें पेडेस्ताक देंवयतात. असो भावार्थ पळयलो. जेजू म्हणटा पुता तुजी बातकां तुका भोगसली आनी परत म्हणटा तुका उठ आनी चल म्हणटा. आरे घरा येयलो उठोन चलता. भावा भयणी कितें हांगासर कितें पळयता म्हळें आमी 2 संगती आमी पळयता हांगासर. पेडेस्त असो भावार्थ आनी जेजूची काकूळट. खंयच्या पेडेस्त थंय भावार्थ आसा. खंयच्या पेडेस्त थंय म्हाका जेजू गूण करतलो म्हणलो भरवसो आसा, धैर्य आसा, पतीने आसा. तो पेडेस्त जेजू लागीं वेता आनी तक्षणा जेजू ताका बरो करता. आनी जेजू म्हणटा तूं बरो जा, बरो जा, तूं उठ आनी चल. काकूळट दाखयता जेजू ताचे थंय ताका बरें करता. बिरमत पावता तशी. आनी ह्या घडये सुम्याची काकूळट त्या सत्तेच्या रुपार त्या पेडेस्तान थंय वाळटा आनी ते बरें जातात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. बाबा भयणीनो आमी सगळ्यांनी पेडेस्तां खातीर मातशी गरज आसा. अरे एका पेडेस्ता 2 संगती गरज. त्या पेडेस्ताचो भावार्थ आनी ताचे लागीं आपोवन हाडल्याचो भावार्थ. पळया त्या आरीकराक बरो जायचें म्हण ताका खुशी मन आसलें आनी तो आरीकर जेजू चर्चीन वचूंक आशेता. जेजून ताका आपडेचें म्हण तो आशेता. आनी ह्या वेळार ताची आशा सफळ करूंक 5 जाण मेळटात. ताका उखल नाडटात. उखल नाडल्याचो भावार्थ, उखल नाडल्याचें बरें मन, उखल नाडल्याचें तांचें काळीज मुख्य जावन आसा. कित्याक तांणी जेजू चर्चीन ताका हाडिल्ले वरवीं तो बरो जालो. नाजाल्यार ताका खंडी साथ जातना उडास करप आसा तळ्या लागीं 30 आनी 8 वर्सांनी पेडेस्त आसलो. ताका कोणें कुमो करूंक ना. ताका कोणें कुमो करूंक ना. उदका लागीं वेतना ताका कोणें साथ दिलो ना. त्या देखून 30 आनी 8 वर्सां ताणें कश्ट जे पडले. जर कोणें म्हणी ताका एकल्यान मुखार व्हेल्लो जाल्यार तो तळ्या लागीं तो केदा लागीं बरो जावन वेता आसलो. 30 आनी 8 वर्सां कोणें कुमो करूं ना. आमी समजया आमी जर तर हांवें आनी तुवें जर तर कुमो करिना जाल्यार, जर आमी पेडेस्तां खातीर मागना जाल्यार, जर पेडेस्तां थंय आमी काकूळटांनी बिरमत दाखयना जाल्यार कितें घडटलें. म्हजी आनी तुजी काकूळट, म्हजे आनी तुजो भावार्थ, आमचें बरें मन पेडेस्तां बरें करता. देखून 4 जाणांनी त्या पेडेस्तां उखल व्हेलो देखून तो बरो जालो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. देखून आज बाबा भयणीनो आमी जेजू कडेन माग जायात पेडेस्तां खातीर. त्या आरीकराक उखल नाडले बरी. हांवें आनी तुवें आज करचें एक घंट्याचें मागणें त्या पेडेस्तांक उखल नाडले बरी. आमी करचें काम. पेडेस्तांक आमी उखल नाडूं जायना, पूण आमच्या मागण्यान ताका उखल नाडटा. मागण्या मारपा जेजूच्या पांयां तळी ताका हाडटा. आनी जेजू पळयनासतना रावना. खंयच्या पेडेस्त आसता तूं उडास काडटाय तेजे पसून मागताय. तूं खंयचे घडये भावार्थान मागताय ताका त्या घडये ती जेजूची गूण करचे सकत त्या पेडेस्त थंय वाळटा आनी तो बरो जाता. आमी मागया जेजू कडेन. तुमची जाप सोम्या आमी तुका आराधन करता. उंड्या रुपार आमचे थंय खरोच हजाराच्या दैवीक वैजा
10 जाणां कोडकारांनी तुजे लागीं उलो मारल्या वेळार त्या कोडकारांक गूण केल्ल्या मोगाळ जेजू सम्या तुका आमी आराधन करता केप्या मनशान बरो कर म्हूण तुजे लागीं हाडयल्या वेळार ताच्या कानान बोट घालून तो आयक कशें केल्ल्या मोगाळा जेजू सम्या तुका आमी आराधन करता थोंड्या मनशान तुजे लागीं येवन गूण कर सोम्या म्हूण मागल्या वेळार त्या तोंड्याक उठ आनी चल म्हूण ताका गूण केल्ल्या मोगाळा जेजू सम्या तुका आमी आराधन करता लाजराच्या पोंडा लागीं वचून 4 दीस जाल्ले तरी तो मरून लाजरा भायर ये म्हणून मेल्ल्या लाजराक जिवंत केल्ल्या जेजू सम्या तुका आमी आराधन करता विधवेच्या पुताक ताका मातये पावून करतना त्या स्त्रीची बिरमोत पावून तिचे दोग पळोवन तिचे काळीज पळोवन तिचे मोव हाडलो त्या विधवेच्या पुताक जिवंत केल्ल्या मोगाळ जेजू सम्या तुका आमी आराधन करता जायराच्या सोम्या त्या धुवेक जेजू ती मोरोच्या घडये मरणाची तणीर आसतना ताची विनंती आयकून जे घरा वचून मरण पावल्या त्या चलयेक गूण केल्ल्या मोगाळ जेजू सम्या तुका आमी आराधन करता सोम्या म्हजो साकर बरो ना ताका येवन तूं गूण कर तूं एक शब्द मात्र उजार तितलेंच बरो म्हूण तुजे लागीं विचारला शतापतीच्या साकराक गूण केल्ल्या मोगाळ जेजू सम्या तुका आमी आराधन करता पेद्रूच्या घरा पावल्या वेळार ताची सासू माय बरी नासल्या वेळार तिचे ती मिरमोत पावून तिचो हात धरन तिचो ताप गूण केल्ल्या मोगाळ जेजू सम्या तुका आमी आराधन करता 12 वर्सां रक्तस्त्रावाच्या पिडेन कश्टून वळवळून निराश जावन त्या निराशेच्या घडये तुजे तोंड बरें जावंक लोकांच्या जम्या मदें भितर सरून तुका आपडून तुजें आंग वस्तर आपूण गूण आपडल्या वेळार तिका गूण केल्ल्या मोगाळा जेजू सम्या तुका आमी आराधन करता जल्मांत कुर्डो जावन जल्माल्या भारतीय मेवाक सोम्या म्हाका दिश्ट दी म्हूण मागल्या वेळार त्या भारतीय मेवाक दिश्ट दिल्ल्या मोगाळा जेजू सम्या तुका आमी आराधन करता देवसराच्या बांद पसंतलें गोरयांनी आसूं समाधीनी आसूं आपणाक खोसावन थंयसर काणयोच्या ह्या मनशाक तुजी बिरमोत पावन त्या मनशांतल्या देवसराक सोडयल्ल्या मोगाळा जेजू सम्या तुका आमी आराधन करता ज्ञानोदरेतान तूं मार्गार चलतना कितलेशे लोकांक तुजी सावळी पडच्या खातीर मार्गाचे देगेन आनी दवरले जायत्यांनी थंयसर तांच्या पिडेस्तां काडले हर एका पिडेस्ताक गूण केल्ल्या मोगाळा जेजू सम्या तुका आमी आराधन करता ह्या सोम्याक आमी सगळे आज इतलें बरेंपण केलां ह्या सोम्याक आज आमी सगळे एक घडी भर संतोश करया हरसिया जेजूक आमी गीत गावया देवाक उगलाप दिवया पावी न्ही आमचो देव मोगाळ आमचो सोमी मोगाळ आमी मागयलें खंडितोन दिता आमी पिडेस्तां खातीर मागता आसतना सगळे पिडेस्तांक तो बरें करता खंयच्याच पिडेस्तांक ताच्या पांयांत हाडिल्ल्या वेळार ताणें गूण करिनासतना रावोंक ना आज आमी त्याच भावर्थान बरया जेजू करसिया गूण केल्ल्या सोम्याक बरें केल्ल्या सोम्याक पिडेस्तांची बिरमोत पडल्या सोम्याक मोवाळयता केल्ल्या सोम्याक आमी हरसिया आनी ताची स्तुती करया ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡಿನ ಹೊಗಳುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೊಗಳುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೊಗಳುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ
ಹೊಗಳುವೆ. ಸೌಖ್ಯ ನೋಡುವ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಶಾಂತಿ ನೀಡುವ ಶಾಂತಿದಾತನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಶಾಂತಿ ಕೊಡುವ ಶಾಂತಿದಾತನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜಯ ನೀಡುವ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರೇಮದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡುವ ಪ್ರೇಮದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ರಕ್ಷೆ ನೀಡುವ ಏಕ ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. ರಕ್ಷೆ ನೀಡುವ ಏಕ ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡುವೆ ಹಾಡುವ ಹಾಡುತ್ತ ಹೊಗಳುವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹೊಗಳುವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹೊಗಳುವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡುವೆ. Hallelujah, 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 hallelujah. इकडे बरोबर राहूया. आमचो देव मनशांची जतन घेवचो देव. आमचो देव पिडेस्तांक गुण करचो देव. आमचो देव कश्टल्यांचे कश्ट हाडू करचो देव. आमचो देव सोण घाल्यांचो मोग करतलो देव. आमचो देव पातक्यांचो मोग करतलो देव. इजाया प्रवादी मारी पाहत कशें हांव आपल्या परजेची जतन घेता. कशें आपूण त्या परजेक हांव राखता आनी सांबाळटा. ही घडीभर देवा देवस सांगता तें आमी आयकोवया. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 38 वाक्य 16 सर्वेस्पर आपल्या मनशांची जतनाय घेता. तिजी येतली आनी तांचे तें आसा तें सगळें ताच्या आत्म्या वरवीं जियेतलें. परत एक फावटी वाचता. सर्वेस्पर आपल्या मनशांची जतनाय घेता ती जियेतली आनी तांचे तें आसा तें सगळें ताच्या आत्म्या वरवीं जियेतलें. तूं म्हाका बरो कर आनी म्हाका वाचूंक दी. पळय
म्हजी कोटसाण सुखान बदलता. कित्याक तुवें म्हजो जीव नासाच्या फोंडांतलो राखलाय. म्हजीं पातकां तुज्या पाटल्यान उडयल्यांत. कित्याक पाताळ तुजी स्तुती करूंक शकना, मरण तुजी वांकणी करूंक शकना. फोंडांत देंवतात तीं तुजे दयाचेर भरवसो दवरूंक शकनात. जियेतलीं वय जियेतलीं तुजी स्तुती करतात. देवाचें उतर हें देवाचे उडपकार. एक घडी पर मोश्या भाव भयणीनो ग्लांचो नियाळ आमी करया. मोगाळ भाव भयणीनो पिडा येताना मनशाक सगळ्यांकी एक तरेचें बे आकांत. आनी असल्या वेळार आमी पळयता आमच्या पिड्या वेळार आमी हेरां कडेन मागूंक विनंती करता. कितलींशीं जाणां ती तांच्या पिडेशिऱ्या वेळार मागूंक विनंती करता. कित्या खातीर? पिडा म्हळ्यार घरांत एक टेन्शन. काम करचो एक मनीस पिडेस्त जाताना, तो निश्क्रीय जाताना, घरांत एक मनीस आमचो आसलो मनीस आमच्या दोळ्यां मुखार तो वळवळटना आमकां ताच्या मोगाच्यान तें पळोवंक जायना. आमी आसता सगळ्यांनी आमी हांसून खेळून काम करून आमचे करियाळ तरान जियेचें म्हणली आमची सगळ्यांची आशा. आनी अशें आसता आमच्याच कुटुंबां आसो, आमच्याच घरचो एकलो सादो जर तर निश्क्रीय जाता, पिडेन पडून तो अंथरुणाचेर पडटा, वळवळटा, कश्टाता, तें पळोवंक आमकां आमचें मन आयकना. आमचें मन आयकना, टेन्शन जाता. भाव भयणीनो हे मनशाक मात न्ही, मनशाच्या वरवीं चड देवसो कळवळटा मनशांनी. देवाची ती बिरमो तूं देवाची दायळाय, देवाची खाकूळ तूं मनशांक तांच्या पिड्या वेळार विशेश जावन आसा. गुणाचें वाचप आमी केलें, देवसू लोकां भरवसो दिता. तुमी पिडे आसतना हांव तुमची जतन घेता, हांव तुमकां बरें करता, हांव तुमची साखरी करता. मनशांत आजकाल साखरी करूंक आयकना. थोडे फावटी पिडे आसल्या वेळार आजकाल घरांनी साखरी करूंक कोणी नात. भुरग्यांक आवय बापायची साखरी करूंक नाका थोडे फावटी, असली परिस्थिती आसता. पूण देव सांगता हांवूच तुमची साखरी करता, हांवूच तुमची जतन घेता. असलें एक देवाचें मन तें जावन आसा. भाव भयणीनो भलायकी कोटल्यान देवाचें देणें हें मनशान दिवंक जायना, देवान मात्र दिचें. आमकां पिडा आयिल्ल्या वेळार आमी मनशांक तांकां कुमू करीत, पूण देवान भलायकी दी. डॉक्टरान ट्रिटमेंट करीत, पूण डॉक्टराची ट्रिटमेंट एका टायमार जायना. त्या वेळा देवान मात्र ताका भलायकी करीत. डॉक्टर आपलें प्रयत्न करतात, मस्त जाणां बरीं जातात. पूण थोडे फावटी थोडी मारेकार पिडायत आसतना आमकां दुसरी वाटच ना. पूण आमी त्या वेळार आमचो भरवसो देवाचेर सोडचें पडटा. पूण भाव भयणीनो आमकां ह्या वेळार गरज देवाचें उतर. पिडे आसतना त्या पिडे वेळार कश्टांच्या वेळार देवा तें कंडिसांनी आपले दोळे उबारचे, देवा लागीं मागचें. पिडे आसतना मात न्ही, आमी देवा लागीं मागचें. कित्याक देवाचें उतर आमकां तसलो भरवसो दिता. द्वितीय पुस्तकांत देवाचें उतर सांगता, धैर्य आनी तीर रावतून तांकां भियेनाका, तरतर नाका. कित्याक सर्वेस्पोर देव तुजें सवें वेता. तो तुका सोडून घालचो ना, तो तुका सांडचो ना. इस्रायल परजेक देवान दिलो भरवसो. तुजो देव तुका सोडून घालिना.
देवा कडेन माग, देवा कडेन माग. आमी पळयलां पवित्र पुस्तकान जावन दी, जिवितान जावन दी कितलेशेच मागण्या वरवीं बरें जाल्ले आसात. डॉक्टरान सांगिल्ल्यो केसी म्हणजे ताणें कांय करूंक जायना आनी ह्या वेळार थंयसर मागण्या मात काम करता. मागण्या वरवीं कितले जाण बरें जावन येयल्ले आमच्या दोळ्या मुखार हांवेंय पळयला, तुमी पळयला. भाव भयण, देवाक मात्र ती गूण करची सकत आसा. देखून देव आमकां म्हणटा धैर्य घे, भियेनाका. पिड्या वेळार आमी भियोवचे चड. पिड्यास्ताक धैर्य जायचें, देवाचेर भरवोसो जायचे. पिडा आयिल्ल्या वेळार आमी कितलें भियेता तितली आमची पिडा चड जाता. एक पिडे आसता केन्ना वेळार धैर्य दीक जाता गे, ताची पिडा मस्त बरी जाता. लागशिल्ल्या एका पिरगेचेर एक मनीस आसा, सुमार 3 वर्सां जावन ताका कॅन्सर पिडा, पाठीच्या कण्याचे कॅन्सर जावन. आनी तो मनीस आतां ट्रिटमेंटूच तर सोडलें जालें आतले फाटी. पूण ताचे धैर्य तो पिडे आसतना कोणी सांगचे ना. सकड काम करता, सगळ्यांनी वता पिडा. इतलें कॅन्सर पिडा आसा जाल्यार ताच्यात दुसरो कडेन जाल्यार कंटिन्यूच टेन्शनांत मरतो आसलो तो. एका मनशाचें दाखलो दिवचो तुमकां. देवाचेर मस्त पातयेन आसा आनी त्या धैर्यान तो जियेता. ताची पिडा, ताचे धैर्य ताका एक भलायकी जावन आसा. भाव भयणीनो, हे विशय देवाचें देणें. देखून आमी देवाचें उतर आमी फुडें आसता तें धैर्य घे, थीर राव, भियेनाका. परत निर्गमन पुस्तकान आमकां सांगता, देवाचो ताळो तुमकां तुमी आयकशात जाल्यार, ताचे दिश्टीक सारकें म्हूण दिसता तें करशात जाल्यार, आनी ताच्या आज्ञांक कान दिवन ताचे कायदे पाळशात जाल्यार, इजिप्ताचे धाडिल्ली क्यास्त हांव तुमचेर धाडचो ना, कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमकां बरीं करता. हांव सर्वेस्पर तुमकां बरीं करता. भाव भयणीनो, पिड्या वेळार आमी उडास दवरतालीं उतरां. एक बरी जिणी हांव जियेतना, बरें वाटेन देवाक मानवाचे रितीन चलतना देव म्हजी जतन घेता. आमचो देव आमकां बरें करता. तो सांबाळटा मात न्ही, आमची पिडा शिडा गूण करता सर्व पदवी आसता. देखून आमी पिड्या वेळार बाबार्थ दवरचे, सुमयाचेर पातयेचे आनी मागचे. गरज आमी कितलें सांगता मेळोन मागता गे, कितले जण आमी ओट्टोक जावन मागता गे पिडेस्तां खातीर, तितलें पिडेस्त बरें जाता. आयच्या वासाक आमकां सांगता, सर्वेस्पर आपल्या मनशाची जतनाय घेता. आज आवय बापूय मस्त मस्त टेन्शन आसा. आजकालचें शिकप आदल्या शिकपा बरी न्ही. आजकालची भुरगीं ट्युशनाचेर मस्त हुंदन आसतात. थोडे पर्संट टफ आसा. आज ह्या भुरग्यांक आमी जेजूक भेटोवन दिवया. कितलेशा भुरग्यांक शिकोवंक कश्ट जातात. कितलेशा भुरग्यांक शिकलें समजना. कितलीशीं भुरगीं अलक्ष्य करतात. थोडी प्रयत्न करिनात. आवय बापूय टेन्शन जाता. भुरग्यां थोडे फावटी पडून वचोंक ना. पयशे खर्च करतले आवय बापूय तांचें दूख गळटा. असल्या भुरग्यां खातीर मागया. देवाचें उतर इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत सांगता, भियेनाका, हांव तुजे सोबत आसा. घबरनाका, हांव तुजो देव, तुका घटाय दिता. हांव तुका मजत दिता. म्हज्या जैते उजव्या हातान हांव तुका सांबाळटा. आमच्या भुरग्यांक हें देवाचें उतर आज बोळ दिवन दी. आनी ताच्या आवय बापूय, भियोवच्या आवय बापूय, परिक्षा बरोवच्या भुरग्यांक देवाची सकत तांचे देव वाडोवन दी. बरवस्त दिवंक दी. आवय बापूयनी गळोन कश्टान केल्ल्या पोमटीचे निरपळायक दीस आयना धांवन दी. बगार भुरग्यां तांणी देखली स्वप्नां ती जारी जावन दीत. सोम्या जेजू सकडी परिक्षा बरोवच्या भुरग्यांक आमी तुका समर्पण दिता.
दीस घडी तू ताचे संगे राव राखता तू राखता सोम्या मागया भाऊ भयणीनो थोडी पेसांवां मागोवंक आयिल्लीं आसा तांचे खातीर हांवें मागया एका भावाचो दोहा काटार कंपनीन काम करना आसा कंपनी बंद जावन जावन आसा 6 म्हयने ताणें सांबाळ मेळोंक ना दुसरें बरें काम मेळोंक मागता सुमिया ताची काकोत कर एकल्याचें लोन एप्लाय केल्लें 11च्या अंतर आसा जायते प्रयत्न कर हें लोन मेळोवंक प्रयत्न करता हें लोन बेगीन पास जावन काणग्यो सुजाग वचून तें नांवार करून जावचें पसत भयण मागता एका भावाक एक बरी सिरीक मेळोंक ताची आवय मस्त कणकरना आसा पुताक एक सिरीक मेळोंक मस्त सुमिया ताका एक बरी सिरीक मेळाशें कर एक भयण तिच्या जिवितांत सेटल जावं काल गेल्यार जायना सगळ्यांनी फेलियर म्हणलें बरी भोगता खंय एक लायफांत एक सेटल जावं वाट दाखय म्हण मागता डियान म्हणल्या भयणीक सर परीक्षा बऱ्या तेजी जावचें तिची वडिलां मागतात एलन म्हणलो भुरगो परीक्षेला गेल्या पण अस्वस्थ जाला ब्लड इन्फेक्शन मस्त चड आसा आनी ह्या परीक्षेच्या दिसांनी सोम्या बेगीन ताणें बरो जावं ताजे परीक्षा सकयल बरो जावं तुजें आवय बापूय मागता सोम्या हे कुटाम तांच्यांनी शेजाऱ्या मदली केस ती खोटी वचून लांबता बऱ्या तरान ती राजी रितर जावंक आनी हाचे मारी सुटका मेळोंक मागता बंदेल एक भयण तिचें आंग दुख आनी की गुण जावंक आयकना मदें मदें ताप येता अस्कस जाल्या बेगीन सोम्या तुवें आपूण बरी जावचे खातीर मागता एका भुरग्याचो ITN एक सब्जेक्ट केला परत परीक्षा बसून तो पास जावचे खातीर मागता गोंयांत एक भयण तिच्या देशच्यो सर परीक्षा बऱ्या तरान जावचे खातीर मागोन आसा एग्जाम पियर आसा एग्जाम पियर पयस जावचे पासत मागता एक भयण तेज्या कुटुंबांतलो एक भुरगो ब्रेन फिवर जावन जाल्लो परस आमकां मागोवंक सांगलें हांगासर आनी तो बरो जाला आनी त्या देखून अर्घ दिता अर्घ आनी होगलाप तुका सुम्यांचेच एक भयण पिडेस्त जावन सैर भयर जावन घरांत सगळ्या विरार करता सोम्या तिका आपड आनी विगी बरी जावचे खातीर कुटुंबाची मागतात एक भयण तिच्या पेंटा दुखी एक भाव ताका पेंटा दुखी डिस्क प्रॉब्लेम जावं उठोवंक सुतांक ना बेडरस आसा बेगीन बरो जावचे पासत मागता सोम्या ताका आपूण बरो कर होन्नावरतून एक भयण आपल्या पुता खातीर मागूंक विनंती करता सांगलेंच आयकना ताजेंच करता आनी मस्त वेळ फाड करता हट्ट करता ह्या भुरग्याक बरी मोती उजवाड दिवच्या पासून मागता तशें तेचे स्टोन प्रॉब्लेम पाठीन दुख आनी पांयाची दुगूण जावंक मागता एका भुरग्यान ONGC परीक्षा बरयल्या आनी तो पास जावच्या पासत आनी बरें काम मेळच्या पासत मागता एका भावान मस्त जाणांक रीण दिल्लें तांचे पैकी तेका आनी तांची खंय आसात पूण गुत्तो ना तें मोस केला ताका तांणी तशेंच तरांनी पयशे पाटीन दिवचे पासत मागून आसा एक भाव स्ट्रोक जावन आस्पत्रेंत आसा ट्रिटमेंट चलोवन आसा ते बेगीन बरो जावन घरा पाठीवन कुटुंबाची मागतात एक पक्षा पावुराडी पडून मार जाला मस्त चड मार जाला ताका बेगीन बरो जावच्या पासत ते वखशेपी मागतात तांची विनंती मुखार दवरल्या हे सर विनंती आमी सुम्या मुखार दवरया आमची हर एकल्याच्यो वैयक्तीक तेसांव आमच्यो गरजो आमी सुम्या मुखार दवरया कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचे सगळे विनंती आमी दवरया आनी आराधना कुमो करच्या आमच्या दानी पसत मागया हर एक रितीन जावं पुरो फुलां जावं पुरो आराधना स्पॉन्सर करतात बऱ्या बऱ्या देव तांचेर आशिर्वाद घालून दी हे आराधना प्रसार करचे रिवान व TV तसो मालकांनी तेचे कुटुंबांनी सिबंदी तांचे पसत आनी हांगासर आराधना कुमो करच्या संगीत दिवच्या रेकॉर्ड करच्या आमच्या भाव पसत तशें संगीत गांवच्या गायन कुमो करच्या भाव भयणी पसत आनी हांगासर आलतडे कुमो करच्या विविध कुमो करच्या सगळ्या पसत आमी मागया धर्म भयणी पसत मागया तशेंच आनी आमकां विविध दैवीक आमकां संत्या पसत मागया हे सर इरादे आमचे दळ आमकां आमी सुम्या मुखार दवरया
दिंब्यार पडया सम्याक आमी समकान समर्पया ताची स्तुती करया काकोळदार देव आमी हातो बार मागता आसतना आमी ताका उलो मारता आसतना ताची काकळ तूं मनशाक दिता इसाया प्रावतीचे पुत्रा म्हणून आयकली तो देव हांव तुमचे सगळे आसा हांव तुमचो देव तुमी म्हज्या पातयेला प्रमाण तुमी जियेतले आहात जिवीत आमकां ताणें बसयलां आनी खंडी जावन आज आमी मागता आसतना तो जिवीत वाडयतलो भलायकी वाडयतलो संतोष वाडयतलो समाधान आमकां दितलो आमी कोण्यांगाचो आराधना केल्ली पाटी खाली वेचचे ना खाली पाटी वचना आमी आशिर्वादां जोडून येतले हांव भलायकी जोडून येतले हांव समाधान जोडून येतले हांव आमच्या मागण्यान आज कोणा पासून मागलां तांकांय आज बरेपण लाभतलें ह्या खातीर आमी समेत आशिर्वाद मागतली ताची स्तुती करया आनी ताची कृपाने काकळतो ह्या कडेन देवून दी हालेलुया 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 जेजू 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 मगल सम्या 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 आरत हालेलुया 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 काकळदारा देवा आमची काकळदार आज या कडे तुझी भगत म्हणून दे सम्या काकळदार देव तो मनुष्याची बिरमत होताय मनुष्या गुण करताय आत्मिक वयस तो या कडे सम्या तुझे कधी मध्ये या कडे तुझ्या मला रक्तान जेजू सत्ता अभिषेक हे कडे तू सार पिढा तू कानवडे जेजू या पिढ्याचे लक्षण कानवडे जेजू हर एकला बरं जेत जेत कोवी ती दैवी सत्तन जेजू रेगलन बरं जेजू गोड कोण कर जेजू जीसस touch and heal Jesus everyone with your power come and heal Jesus believe and trust in Jesus hallelujah hallelujah सम्याकने आशीर्वाद घेऊया आणि त्याच्या पवित्र सत्याने बरूया Yediaoda Sacramenta Sastanama Koroya Purvilya Tyarupa Botla Lovioriti Adarya अस्कत विश्व्या बावाडताचे बळदेव्या जशे बापाक तशे स्फुता आसानी स्तुतीसा पदवी महिमा सस्ना सस्ना Spirita samasami navarta Amen. प्रार्थूया ये देवा विची सक्रमेदा काल तुझ्या कष्ट सोडा संकट सोडला तुझ्या सर्वांनी सफळ सदान तुमचे ते बघीसो तुझ्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक मान करूंक आमकां दयन फावो कर जो जेतन रात करताय ससनाच्या ससना Amen. Yesu bara Ninu bega bara ಎಲ್ಲ ರೋಗದೊಳು ಯೇಸು ಬಾರ ನೀನು ಬಾರ ಎಲ್ಲ ರೋಗದೊಳು ಎಲ್ಲ ರೋಗದೊಳು ಎಲ್ಲ ರೋಗದೊಳು